शेजारी एकवटाक भुरगें नासल्यार कसो मास ताका वायट नदरेन पळयता. भुरगीं नासलेली वांजडी मोडोन तांकां किणटा. पूण भुरगीं आसलेली माय पाय सांगात कितली जाण सूख भोगता. भुरगीं आसोन थोडी माय पाय दुखांनी रडटा. कोरी गोडलेली गोडणी तुमकां सांगता दुबाव नायिल्लो. एके माय पायक एकटोच आपुरबायेचो पूत आसलो. 20 वर्सां पासून तांणी ताका बरे भाशेन मोगान वयर काडलो. चिंती नासतना पळयात त्या घरांत कसलो कावज घडलो. भुताचो तीन जायतो मोग कोत्ता. मागता तितलें ताका हाडून दिता. हांवची तुसपूत पळयात घरांतलो ना जाता. आंगातूय ताका ती सोदूंक भोंवता. दुखांच्यो झुरयो करून रडटा. भुताच्या सिंटिमेंटान पांय एटेक येवन मोडटा. भूत येतलो काय मोडोन पांयचे 4 दीस मोडें दवरले. उपरांत 5व्या दिसाक ते मोडे शिमितेरीन पुरले. पांयच्या मोरणाक पासून येवंक ना इतले काळीज कित्याक दारून केलें. दारून पुताचे कर्तूक तुमकां सांगता आयकात फुडलें. आपले व्हंकले घेवन पडोन गेलो. पोटान वचोन तो काजार जालो. एक दीस आपले बायले घेवन तो घरा आयलो. गोरबाट आपल्याच्या नांवार कोर मोडोन मायक फोंटांनी मारूंक लागलो. मायन म्हटलें पुता हें सगलेंच तुजें कित्याक दुबावलो. पुताक तांणी वायट करूंक ना सदांच केलेली आपुरबाय. मोगाक लागून कसली रे तुज्या दोळ्यांचेर आयली साय. बायलो तुका जायत्यो मेवतेल्यो पूण मेवची ना जोलोम दितेली माय पाय. आयज म्हाका फाल्यां तुका हें केन्नाच विसरो नाकाय. ह्या पुतान केलां तशें भुरग्यांनी तुमचे मांयक पाय करी नाकाय.